नमस्कार, येवकार तुमकां. जेन्ना तुमकां दिसलें की आमी स्टुडियोन ना, जो अर्थ वी आर ऑन द फील्ड एंड रायट विथ द पीपल. आनी सद्या इलेक्शन जेन्ना आसा हेचे फुडें आनी जावपाचें आसा, आनी जेन्ना वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीज डिसायड करता की आपले मॅनिफेस्टोन कितें आसचें, लोकांक कशें एट्रॅक्ट करचें मता खातीर, तेन्ना एक सॅक्टर आसा जो आमी इग्नोर करूं शकना, तो म्हणजे फिशींग सॅक्टर. हे कितें बांगडे हां. आनी त्या फिशींग सॅक्टरांतले ओरिजिनल गोंयकार जे फिशींग करता, जे रांपोणकार आसा, जे आजून म्हणसर नॉन मॅकनायज फिशींग करता, तांचो प्रॉब्लेम कितें आसा, दर्यावेळार रावपी लोकांचो प्रॉब्लेम कितें आसा, हे सगळे जाणां जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा सद्या वेळसांव बिचाचेर. आनी वेळसांव बिचाचेर आमकां मेळ्ळा एलिस्टर पिंटो. देव बरें करूं. थँक्यू सर. आनी एलिस्टर पिंटो इज US रिटर्न. युएसआर आसतालो सर. पयलीं खंय आशिल्लो? अमेरिके. अमेरिका. तुका ट्रम्प आवडून हांव परत आयलो. वॉट इज दॅट? केन्ना आयलो? 5 वर्सां पयलीं आयलो. 5 वर्सां पयलीं येयलो. ओके. सो होम कमींग. तूं ओरिजिनल फिशरमॅन. येस. आनी अमेरिकेक कितें करतालो? अमेरिका काम करतालो सर. इन द दिस गॅस स्टेशन. गॅस स्टेशनान काम करतालो. येस. फर्स्ट आय वर्कड फॉर रॉयल कॅरिबियन क्रूज शिप फॉर Okay. 5 years. Then I went to US. ओके. Then again I went to UK. I worked over there for 2 years. Then again I went to US, back to US. ओके. So I was like, म्हगेली फॅमिली हांव जायतो मिस करतालो, म्हणजे मामी डॅडी. And that's why I could not stay over there alone. So हांगा येयलो. हांगा येवन अशें डॅडीचे जे आमचे फिशरमॅन, आमचे डॅडीचे व्हडे जे कॅनोज बॅनोज आसा, आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक बरो मातशें डॅडीक चड आनी इंट्रस्ट येयलो. ओके. अशें हिंगाच रावया म्हूण. हांगाच रावलो. हांगाच रावया म्हूण. सो एटलीस्ट तूं आतां नाव यू आर विथ द फॅमिली. विथ माय फॅमिली. आपल्या गांवान आसा. येस. तितलो सुशेग आसा मातसो. सुसेग, सारको सुसेग. अमेरिकेक हांगा ते भोंवचे परस गोंयांच रावल्या बरें. गोंयान गोवा इज द बेस्ट. येस. पण जे लोक गेले ते एम्प्लॉयमेंट ना म्हणून गेल्ले आसा. वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी बॅक हियर. ओके. सो फिशरमॅनाचो जेन्ना विशय येता पळय न्ही, तेन्ना वी ओन्ली नो की तुमी हांगच्या फिशींग करता म्हणून. खुबशे टॉपीक कोणाकूच खबर नासता की तुमच्या लायफान कितें जाता, कितें डिफिकल्टी आसा. इज इट गूड टू बी अ दिस थिंग ट्रेडिशनल फिशरमॅन? सर सांगतले म्हणल्यार आमचे ट्रेडिशनल. येस. ओके. अशें या चलत. ओके. हेवटेन या. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणटा ते भाव जायते जाण लंडनाक गेल्या आनी जायते जाण युएसाक आनी बोटीचेर आसा. बट सांगतले म्हणल्यार आतां ते कित्याक गेल्या, कित्याक हिंगा जोड जायना म्हणटा ते. लायक आमचे फिशिंगाचे जे इनकम आसा तो जायना म्हणटा. बेजीक फॅसिलिटी ना म्हणटा. ओर गव्हर्मेंट आमकां पयलीं आमचो मातानी सालदाना आसतना तेन्ना आमकां गव्हर्मेंट आमकां 50,000 हे दिताले. कितें आमचे आमकां जी हे आसता न्हू कंपल्सेशन म्हणजे VRC आमकां 50,000 हे मेळटाले. सो आतां आमकां एक VRCचेर फकत 30,000 मेळटा. तर पेट्रोलाची सबसिडी दिता ती. ओके. सो आतां जायते आमचे जे पयशे आसले ते सरकारान उणे केले. प्लस आमकां आतां ऑफ सीजन, बॅन सिजनाकू आमकां 2 मशीन लावपा दिना फिशरी डिपार्टमेंट. आउटबोट मोटर्स 2 लावपा दिना. एकूच लावपा दिता. ओके. सो आमगेली जोड फकत पावसा टायमाची. आनी हांवें जेन्ना लास्ट टायम हांवें व्हिडिओ काडटाकूय केलो गोंयच्या लोकांक, न्यूजाचेर येयले, चॅनलाचेर हांवें आमचे डिफिकल्टी दाखयली. मिनींग एक मोटराचेर तो पावर पावना वचपाक दर्यांत. सो दुसरें मशीन जाय पडटा. और इन केस आमी हिंगासून आमी गेले, कोलवा पावले, बेनावली पावले आनी मशीन बाय चान्स मोडले, मागीर कितें? मागीर ताणे दिवचे पडले. त्या वखदां ताणूंक जायना, कित्याक इट इज अ रफ सी. ओके. द सी इज नॉट नॉर्मल. सो बोटीचेर तुका पयलीं सद्याक झाड ओडटा तेन्ना उबो रावपा मेळना. बोट एशी तेशी हालता. आनी नॉर्मल मनशाक जाल्यार वचपाक जावपाचें ना, कित्याक यू वील वॉमीट 110%. इतलो रफ आसता दर्यो. सो हांवें मॅडम आमची फिशरी डायरेक्टर, फिशरी मिनिस्टर, हांव गेलो, पर्सनली गेलो, विथ द हेल्प ऑफ आमचो MLA हातून वाज. आमकां वयले तेणे आमचे प्रश्न आमी मांडले तेजे लागीं. हाव वूड फिशरमॅन सर्वायव इफ यू आर नॉट गिवींग अस वॉट वी आर आस्किंग? लायक आतां 2 मोटर आमकां दिना. एक मोटर पयले लायफाक रिस्क. दुसरें म्हणटा नुस्त्या मेळटल्यो मेळपाना देवा खबर. सो जायते डिफिकल्टी आसता सर आमकां. आतां
दुसरे म्हणटे आमचे रापुणकार बसीस बोटकार जालो आसा बोटकार म्हणजे ट्रॉलर ट्रॉलर वाले हा आमची दोगांचे मग झगडी अप अँड डाऊन आसाच थंय चलता दर्यान दोरयान न्हू वयर लँडाचेर चलता लेण्याचेर ते पुलिसा फोन मारताय ते फिशरी फोन मारताय अच्छा म्हणजे तुम्ही 2 मोटर घातले जाल्यार ते पुलिसांक फोन पुलिसा फोन मारताय ओके आता सो लास्ट इयर कितें जालें तेणी ड्रोन सोडलो हा. हिंगा वेलसांव हा आनी ड्रोनाचे सगळे आमी इलिगल कोत्ता म्हण दर्या सोडलो सगळे दाखयले हा आनी ते दाखयले कोणें कोलवा तेणी एवढी मिटींग घेतली बोटकारांनी आनी हर्षीत दोण सगळ्याक घेवन तेंगा बायट दिलो तो तांचो प्रेसिडेंट हय आतां तेणी कितें दाखयलें आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन इलिगल एक्टिविटीज कोत्ताय हा बट आपूण इलिगल कोत्ता तेणी लोकांक दाखोवं ना सो हांवें कितें केलें हांवें हिंगा वयर रावन सगळ्यो LED लायट्यो आहलो त्यो हांवें फोटो मारलो हा पयल्या दिसा आनी दुसऱ्या दिसा हांव भांडाल सोन सर ओडे जोरा आटे गेलो राती कोडे हा आनी सोमते वचोन दाखयलो व्हिडियोचेर लायव्ह हेचो LED फिशींग कोत्ताय बाणावले अजूनय दिसती पडटा अजून दिसती पडटा हय सो हांवें दाखयलें लायव्ह दाखयलें आनी न्यूज चॅनलाक घेवन गेलो हा कित्याक फाल सगळे फोटो मारूं शकता हांव हे भाशेन म्हणूं शकताय सो प्रूफ म्हण तांकां घेवन प्रूफ म्हणून दाखयलो समतोच आनी हर्षीत दोणा कडेन वयर हेजे पावतरी हर्षीत दोणाक विचारलें हें कितें हा तुमी आमचे ड्रोन घालून दाखयताय बट तुमी कोत्ताय ते कांय सांगनाय लोकांक सो दीस इज फॉर टीट फॉर टॅट हा जरी तो तुमचे मातशें चलता चलता सो आतां ऑफ सिजन बेन सिजन आनी आमी चडशे आतां जे गव्हर्मेंट आमकां कोर्टान आमकां ऑर्डर दिल्ली आसा की एक मशीन लावपाचें आनी उमके नेट उजार करपा न्हू ते भाशेन आसता आनी फिशरी डिपार्टमेंट आतां सद्या कारण ब्रिडींग चल्ला मातशें चल्ला. तेवटेन गेले जाता दिसता सो एकूच हे लावपाचें एकूच एकूच बोट लावपाचो नेटाचे मातशे हय सायज मॅच सायज आसा ती मातशी व्हडली ती व्हडली आसता सारकी हाजी सो सद्या तुमकांच चान्स आसा सद्या म्हाका दिसता ट्रॉलर्स ना आतां बोन आसता आतां हे ते भितर ते रे आमचे रापोणकार ते हय रापोणकार ते ओके ते ट्रेडिशनल फिशरमॅन ते कितें करता ते भोंवन आतां ना ते आतां वयर लायता बोट वयर हाडटले ते वयर हाडटले वयर ओके सो तुमी आतां कितले डीप म्हणसर घालता सो आमकां हें ना आमचे तो आयलंड आसा न्हू हय आयलंड भायर आनी एक वरान देखून आमचो ते झाड तेंकता तेका 20 म्हणटा आमी 20 डेप्थ ओके सो आमचे तुमकां दिसता हिंग जायते उदो आसा म्हणून सो उदका तितली गहराई ना तितून ओके सो हिंगा 5.5 आसतले थिंगा वचत जाल्यार हां सो नेट आमकां आमची 20 पासून आसता सकयल ओके सो तितले म्हणसर घालता हय 20 मिटर्स हेतून गोंयकारूच आसा दिसता रापोणकार न्ही काय भायले लोक ना हिंगा आमचे सद्या तरी वेलसांव हां गोंयकार वसा वेलसांव म्हाका एक सांग रापोणकार म्हटलें की वेलसांवाचे पयलीं पासून आमी पळयले आसा इट इज बिकॉज ऑफ मातांनी साडलेणा हांगा काम करतालो म्हणून काय रापोणकार फक्त वेळसांवच आसा ना रापोणकार म्हणजे मातांनी चालतना म्हणतो एक सोशल एक्टिविस्ट जालो त्या टायमाचेर एनवायरमेंट लवर्स हय आनी जेन्ना तेणें चोयले आमचे रापोणकाराचे त्रास तेन्ना तेणें एक ग्रूप फॉर्म केलो हय गोंयचो रापोणकाराचो एकवट हय आनी सगल्याकू आख्या रापोणकार मागकार आनी सगल्या एकवटान हाडले तेणें हां सो म्हणचे आमी एक झूज कितें जाता जाल्यार आमी एक एकठांय रावया एकठांय रावया हय सो जेन्ना मातांनी आमचो म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी जायते पाट हारलो तो आनी जायते पाटी जिखोनूय येयलो तो हय सो आमी सदां एकवटान एक एजिटेशन जालें हिंगा वयर उपासनगर मागीर मेता स्ट्रीप एजिटेशन जालें सगळे एकवटान झगडली ओके जेन्ना तो भायर पडलो तेन्ना आमची मातांनीचे बायलेक हेचो आमचो गोंयचो रापोणकाराचो एकवटान तेणी बायलेक बसयली हय आनी मागीर बायल पत्ती BJP टिकेटीचे निवडून येयली सेकेंड टर्म ओके सो तेवटेन या ते आयले दिसता म्हाका सो सेकंड टर्म ती निवडून आयली हय ओके ते जाल्लें आसा पूण माय क्वेश्चन इज रापोणकार ऑल ओवर गोवा आसा हय ऑल ओवर गोवा आसा तांकां हें अशें ना म्हणजे पूण वेळसांव खूब जाण आसा रापोणकार वेलसांव रापोणकार म्हणचे आसा एक 10 जाण सुमार आसा 10 जाणूच रापोणकार आहा हय 10 जाण रापोणकार आहा व्हडयो खूब दिसता मरे हांगा हे मागकार म्हणटाय अच्छा रापोणकार आनी मागकारा मदीं फरक सांग पळोवया रापूण म्हणटा ती दांड्या रापूण हां ती दोरया घालताय आनी दांड्यान ओडटाय ओके वयर लागून मागकार मागकार म्हणटा आमी नुस्त्या मेळ्ळे काय ना रावंड कोत्ताय अशें अशें रावंड कोत्ताय मोटराचेर
ओके हय ताका आमी मागकार म्हणटाय हा. मागीर माग हे भाशेन लॉंग हे सोंडोताय हां सो ताका मागकार म्हणटाय सो रापणकारूय मागकार आसपाक शकना वय 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 तेंकोडे माग बी आसताय दोगे अशे कितले जाण आसा मागकार आनी रापणकार मेळून सगळे हिंगा हिंगा आमच्या वेलसांव सांगता तूं हय वेलसांव आसतले एक 400-500 आसतले 400-500 वेळा येस 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 आनी तेजेर पोट चलता तांचे वय वय बरें चल्ला म्हणजे ते आतां नुस्तें जे धरता पळय ते व्हरून बाजारान विकता बाजारात विकता हांगाच विकता काय एक्सपोर्ट बी करता ना ना बाजारात आख्खे आमगे गोंयकारा कितले मेळटा नुस्तें डिपेंड्स 4 पाटी 5 पाटी ओ केन्नाय 1 टन आसता डिपेंड्स अपॉन डिफरंट डिफरंट फीश पूण पयशे बरे मेळटा सुशेगाद आहा पयशे आमी चोय आमचो डिस्पोटो चलता म्हळ्यार जाता ओके ना म्हणजे पोट चलता पोट चलता सुशेगाद. पोट चलता टेन्शन नासतना टेन्शन ना अमेरिकेक परत वचपाची गरज ना किंवा सद्या तरी गोंयचो मोग इतलो जाला अमेरिका आनी वचोन दिसना गोंया रावन दिसता पूण सरकारान थोडी मदत केल्या आनी हें मातशें बरें जातलें अशें म्हणटात ते सरकारान आतां सबसिडी आहा ती आमची पयलीं मातानी साल्दोना सर आसतना आमकां 50,000 केल्ली हां आनी आतां 30,000 आनी तिवूय जाल्यार मेळना सारकी हां आनी इतले ती मेळना म्हटल्यार मेळना म्हणल्यार टायमा मेळना हां सो हांव म्हणटा एक बोटीकू 30,000 जरी तो सबसिडी येता आमकां पेट्रोल इतली म्हारग जालो आसा आनी आमी केन्ना वयता तेन्ना आमकां 2,500 असो एक गॅलन लागताच ओके एवरी डे हां सो 30,000 पडली वय आनी इफ आय कॅल्कुलेट एवरी डे 2,500 हय इट इज अ इयरली कितले जाली आमकां मेळटा ते इयरली 30,000 ती कांय पावना म्हणटा तूं ती ना, ना, नांवा ना, पुरती ना 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 ती केन्ना आयले आनी केन्ना गेले कळचे सुद्दां ना हय पयशे अशें कोणा म्हणटात. सारकें सारकें सो ओके आनी आतां वेळसावाचें आनी एक म्हटल्यार वयर ते जुवारी दिसता म्हाका आयला न्ही हय ही पारादीप फॉस्फेट सारकें सारकें ताजें कितें हें ना इट इज पॉल्युटींग ऑर इट इज इट इज सर हांव तुका एक सांगोंक सोदता आख्खे वेलसांव म्हणटे बीच पाड गायली म्हणटी हे कंपनीन या आख्खे नुस्तेकारा गेलो लायफू काबार केलो हे कंपनीन अच्छा हय हांव अमेरिकाचो येयन सर हे करो चलयलें म्हाका आख्खे नुस्तें मोत्ता ते आख्खे लोकांक दाखयले हिंगाण आख्खे बिचाचे नुस्तें आतां हांव कितें म्हणटा हिंगा जायते पॉलिटिशियन येयले जायते पॉलिटिशियन गेले मिनिस्टरूय जायन गेले हां तुमकां खबर आसना हितू वर्सां नुस्तें मोत्ता ते आमी युथानूच मुखार सरून हें काम करपा जाय हे नुस्तेकारांगे पोट म्हणचे नुस्तेकारा गेले अस्तित्व जे आहा ते सांबाळपाचो कायदो ह्यो इशू रेज करपा जाय तूं म्हणटा ते हांगा रिलीज करता म्हणटा पायप आसलोली सर ही थिंगा हां पायप आसलोली आनी ती पायपा सारके हितू पावलोली बिचार भितर हितून उदकांत हां आनी आमोनिया सोडटा त्या पायपान ओ सो आतां काडली काडली पायपा हांवें हें केलें न्हू सर हांवें इशू रेज केलो हां हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दाखयले हांवें MLA हांड दाखयले आनी आमकां जायते जाण लोकांनी हेल्प केला सोशल आमचे चड करून आमकां मिडियान हेल्प केला हां चड मिडिया वालोर दिता कित्याक आख्खे मिडियान हिंगा कवर केले तेन्ना त्या टायमाचेर हां आनी हो इशू रेज जायन ती पायपा डिसमेंटल केली तूं वर्साची म्हाका दिसता इट इज मोर देन 40 years नुस्त्या मोत्ताले ती ते डिसमेंटल आतां भितर वचना अशें जालां तें ना ना आतां ते काडून उडयले न्हू सर आनी हेका आमचे सो मोठो एक्शनूय गेले न्हू कोर्टान न्हू हां सो तेजेर काडून उडयले ती समोडी आख्खेच सो सद्या नुस्तें मरना सद्या आतां नुस्तें ते मरना. धरून हाडला नुस्तें न्ही कितें मेळटा धरून तांकां ताल्ले कितें ताल्ले मेळटा दिसता तें? म्हाका हे तुमचे ते आमचे फ्रेंडाचेच पात्रांव कितें मेळ्ळें रे कितें तें बांगडे हांगा हाडून मागीर तुमी हें करता कितें मेळ सांग पयलीं हे कितें बांगडे बांगडे हां मागीर हांगा हाडप आनी सॉर्ट आवट करप हय बांगडे मागीर सेपरेट कोत्ता मागीर जे डिफरंट नुस्तें आहा ते सेपरेट कोत्ता ओके आतां एक पाटी म्हटल्यार कितें एक पाटी म्हटल्यार व्हडली पाटी ना येदे पाटे हे पाटे हे पाटे हे पाटे हे पाटे आतां हे पाटे कशे पडटा हे पाटे डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्रायस तुमी आतां पाटेच व्हरून विकता भायर पाटे विकता आनी सेपरेटूय जे नुस्तेकारा बसता न्हू वाटकान विकताय धाकटे धाकटे वाटकान ते वाटे विकता ते आमी घेता तुमी घेता तुमी विकता आसतना आमी पाटे पाट्यान विकता विकता हय ओके हय मागीर ते
कोणूक घेता न्हू पार्टी सो फॉर एग्जांपल दवर 800 दवर 500 दवर 1000 दवर मागीर ती घेताय पार्टी आनी मागीर ती दुसरी कोडी वचून फाट्यान निघताय डिसायड कोण करता रेट ताजी म्हणजे आतां आमी पयला मार्केटान एकूच रेट आसता सो ते एक रेट कोण डिसायड करता ती डिसायड करता डिसायड जायना डिसायड म्हळ्यार जायना डिसायड म्हळ्यार कितें आयज नुस्त्या कोणाकूय पडलो ना हां एकू बोटी नुस्त्या पडला हां सो ह्या व्हॅल्यू वाडलो अच्छा तेशें सो फ्लक्च्युएट फ्लॅक्च्युएट जायत रावता तेज्या प्रमाणे हय आतां लास्ट टायम आमकां 1 तारीख आमी जेन्ना ऑगस्टाक गेलो तेन्ना बंपर सुंगट पडले हां सो डिसायड तेन्ना रेट कोण करता एजंट करता अच्छा रेट देंवता तेन्ना ओके तो म्हणटा आपूण 100 घेता तो म्हणटा आपूण 80 घेता कोण म्हणटा आपूण 50 घेता ऑक्शनिंग जाता ऑक्शनिंग जाता सो सो हांगा ऑक्शन जाता ना हिंग चडशे ऑक्शन जाता मार्केटान डायरेक्ट auction मार्केटार जाता. वयता दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो हांगा बांगडे आनी पडल्यात कुल्ल्यो हय मोरये पिले आसा मोरी आतां हें तेणें केन्ना घातलेलें जाळें आतां तो म्हाका दिसता सकाळीचे 3 आमी गेलोलो 3 वचून हय. आतां आमी शूट करता तेन्ना हय. 11 जाला हय 4 5 6 7 8 9 10 11 हय 8 वरांचो त्रास हो आतां हय तो एक पाट मारता मागीर न्हिदताय ते मागीर पोत्ते मारताय पोत्ते नुस्त्या काडटाय पोत्ते न्हिदताय आतां हांगाच ह्याच एरियेन करता ते ना 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 हूंय वचपा जाता हूंयच पूण डिस्टन्स आसतले ऑटो ना डिस्टन्स म्हळ्यार कांय ना कित्याक ते सायज जी झाडां आहा ती सारकी आहा ओके तेका हें ना आतां ह्या दिसांनी मातशें बरें नुस्तें मेळटा दिसता तुमकां ह्या दिसांनी न्हू सर एक आतां मोड फाटल्यान गेला आमगे हा. कितें नुस्तेकारांक गेले मोड बेगीन येवन वचपा जाय आं सो मोड बेगीन वचत जाल्यार आमकां नुस्तेकारा फायदो ओके कित्याक नुस्त्या मागीर जाता कित्याक चिकोल मोडटा जे वारे आहा ते येता हा. सगळे वचपा ते वयता हां सो मोड लेट जायत जाल्यार प्रॉब्लम तो इश्यूज कितें तुमचे हे सबसिडीचे जालो इशू तूं सांगलो पॉल्युशनाचे सॉर्ट आवट केल्ले आसा इशू आनी कितें इश्यू म्हणल्यार आतां आमी मातशें मुखार या मुखार म्हणजे आमचे फिशरी फिशींग सोडून मातशें मुखार या हां फॉर एग्जांपल ट्युरिजमचो या हां आमच्या वेलसांव एरियाकू कांय ट्युरिजम म्हणटा ना मागीर एक सांग हांगा इतलो एक्चुअली क्लीन बीच आहा तुमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी आयले तेन्ना एकटोय मनीस नासलो लायफ गार्डूच आसले लायफ गार्ड कित्याक येना हांगा टुरिस्ट ना ट्युरिस्ट येता दर्यो आतां राफ आहा म्हणून येना हाटलीस्ट Okay. आनी एवरी संडे आखी बीच भरलो आसता हां भरलेले आसता टोटल आसता हां. आतां फर्स्ट वरचोड म्हणटी ट्युरिजम आमकां येवपा लागून तुवें चोयला गेट आहा हय गेट पडली काय ना हाफ एन आवर लोकां रावपा पडटा हय रेल्वे गेट सो लोक बेजार जाता हे बिचार येवपा हां. लोक चिंता हिंग येयलो परस बोगमोडे गेले काय बरें दुसरी वरचोड आतां एक बायल मनीस ओ चोड मनीस एक हूंय रेस्ट रूम वचपा जाय ओ न्हांवून चेंजींग रूम करपा जाय कांय ना फेसिलिटी हांगा कांय ना कांय ना वेलसा सो हांवें लास्ट टायम हांवें आमचे ऑनरेबल आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर रोहन गांवटे सराला हांवें म्हणलेले हो पॉयंट सर हे भाशेन तो म्हणूंक लागलो गोवोरमेंटा प्रॉपर्टी आहली आपणा तूं सांग हय इशू सॉल्व करुया बट हांव खंयची गोवोरमेंटा प्रॉपर्टी हाडून दितली तुमी लँड एक्वायर करून तुमी करपा जाय न्हू तें लँड एक्वायर करची लँड एक्वायर करूंक पडना हय त्या पंचायतीक तुमी उलोय तुमी हा तें कराय ना जाल्यार आमी रेजोल्युशन पास करून दिता कितें करपा तें करुया म्हणजे फॅसिलिटी घाला फॅसिलिटी लोकां लागून ओके कित्याक लोक आमगे वेलसांव बीच म्हळ्यार पीस जाता सारको हय सारकी वायट सँड आनी सारकी क्लीन बीच हय म्हणल्यार प्रॉब्लम हे एक रेस्ट रूम ना एक टॉयलेट ना एक उदका फॅसिलिटी ना कांय ना सो आतां ओके हें एक जालें दुसरें फिशरमॅन दीस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रोफेशन म्हणपा जाता बिकॉज तूं भितर वता तेन्ना समटायम्स इतले हें बी येता वारें वादळ येता इट बिकम्स डेंजरस टू गो इनसायड न्ही ना तें कितें जाता सर नॉर्मल मनीस असो जाता तेका भिरांत येता हां आमी कितें जालो आहाय आमी ल्हानपणीसून हिंगा वाडलो आहाय हां आमी ट्युशना आसोन बांक मान दर्या न्हांवपा वयताले ओके त्या टायमाचे हां बॅग वयर दोताले आनी मागीर आमगेले सगळे मामी डॅडी बी येताले बोडी घेवन मारून हां आमकां हांगाच येता हय दर्या सो आमी कितें जालो आहा ल्हानपणीसून उदो म्हणल्यार आमगेले सेकेंड होम ओके आनी उदो म्हणल्यार दर्या म्हणल्यार आमगे देव दुसरो देव हां सो आमकां
कितलो राफ जावं आनी कितें जावं आमकां कांय फरक पडना आमकां हय सो सो तुका पेंवपाक कळटा दर्यान वय सर पयलीं ऑटोमॅटीक शिकला तूं ट्रेनींग बिनींग काय ट्रेनींग बी कांय ना आमकां कितें ल्हानपणीसून आमी वाडले म्हणजे ऑब्वियसली आमकां ते हे जालोले आसा ते आमकां पयलेसून तूं बोटीर तूं वता आपूण अजुनूय वता बोट घेवन सर हांव कितें कोत्ता आतां म्हगेली मामी आनी डॅडी आसा वयर हा. सो बोटीचे नुस्तें येयले म्हणटरीकू आमचे मानाय आसा न्हू हय. सो ते वयताय बोटीचे नुस्तें येयले म्हणटरी सगळे आयस रेडी करूं हा. पडटा बॉक्स रेडी करूं पडटाय सो ते वयरूय मनीस जाय हा, सो हांव एक पाटी वयर रावता ते लॉजिस्टीक तूं पळयता हय हांव चोयता आनी जेन्ना म्हाका टायम मेळटा तेन्ना हांव वयता मानया बरोबर भायर आनी जायते पाटी आमचो पेली बाबा खंयसर आमी बाणाले वारका पावल म्हणटा पेली बाब जायते पाटी मेळटा म्हाका बोटीचे पेले म्हणटाय आमी हा आतां तुमी हांगा बोट घेवन बाणावले हय बाणाले वारका रामाडा मागीर एंडा देखून कावेलो ते सायडी देखून वयता आमी. थंयसून वता हय आमकां सारके 2 वर लागता हिंगसर वचपाक म्हाका सांग आतां इलेक्शन लास्ट डे आतां इलेक्शन्स आसा प्रत्येक जाण आपल्या मॅनिफेस्टोन कितें कितें प्रॉमिसीस करतले तूं पॉलिटिकल पार्टींक सांगचें जालें जर तुका ऑप्शन दिलें जाल्यार फिशरमॅनाचे खंयचे विशय तूं म्हणटा की तांणी मॅनिफेस्टोन घालपाचे आतां इलेक्शन म्हणचे आतां चोय पयर आमी फाटीं एक आमचे MLA कडेन बरोवन दिलोले आमकां हिंगा लायट जाय म्हण हिंग तुवें चोयत जाल्यार 300-400 बोटी आसतल्यो हां आनी हिंगा वयर एक लायट एक वसना फर्स्ट थिंग वयर फाटीं एक बायल मनीस हे सायडी वयताली आनी ताका कोण मानयांनी थ्रेटन केलें हां कितें जाल्लें ओके जाल्यार कोण गुन्यांवकारी ओके ओके सेकंड थिंग आमी नुस्तें आतां मान वयर येताय आमकां लायट ना आमकां कांय ना काळोख हांगा काडोक टोटल काडोक आनी हांव आमच्या MLA कडेन बरोवन घातले MLAन फास्ट एंड फास्ट ट्युरिजमा बरोवन घायले देवा कृपेन येचो 1 आनी 2 न्यू पोल येचो जाले आतां बट आजून कनेक्शन जालो ना हां पोला मग कनेक्शन जालो ना सो पयरू इन्स्टॉल केले 3 दीस जाले इन्स्टॉल ओके 3 दीस जाले हय सो देवा कृपेन म्हाका हेचो ही व्हडली आमची जीत हितू वर्सांची लायट मेळप लायट मेळप म्हणजे येदी व्हडली जीत आमगेली मोठो अचिवमेंट जालो तुगेलो सारकें ओके आनी आतां मॅनिफेस्टोचेर आमकां सरकारा कडेन आमगे जो बसता कोण बसता ते इलेक्शन पॉलिटिक्साकू तेणे आमकां नुस्तेकाराक कितको सांबाळपाचें फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे 1 तारखे व्हडली बोट स्टार्ट जाताय मातांनी चलतना आसतना मातांनी चलतना आमकां पारेकरा टायमाचे सराचे आमकां उलोवन सेटल केल्ले म्हणजे तुमकां 5 दीस बेगीन वचो आमकां जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय तांकां आनी 1 तारखे बोटी स्टार्ट जाताय बट आतां टायमाचेर आमकां हांव CMा कितल्या फुडें वचोन मेळ्ळा CMाक एक दिसता म्हाका ना मोठी वस्त केन्ना म्हणना तो म्हणटा सगळ्यां म्हणजे एक्शन मातशें रिएक्शन जावपाक वखद वयता अश्युरन्स येता एश्युरन्स 100% गेलोले पाटी CM सर म्हणटा हांगे रे कितें जालें आयकोन घेता तो सगळे आयकोन घेता ना मोठी वचना येस सो आतां इम्प्लिमेंट कर म्हणटा तूं उतर दिला ते इम्प्लिमेंट कर म्हणजे इतलें काम कितें आमकां आमचो ताळो जो फिशरमॅनाचो बारीक समाजा ताळो आमकां वयर आयकोन घे इम्प्लिमेंट करे बिकॉज सगळे फिशरमॅन सगळे तेंचे कडेन इक्विपमेंट्स नाय म्हणजे रापणे बापणे हो जाण फिशरमॅन होकोच झाड जे माग आहाय ते तांकां 1 पाटे 2 पाटे नुस्त्या पडटा सो तेजेरूय ती पोसताय सो हाल्या एक मोड जालें तर 10 दीस बंद आसा जाल्यार जेवपा पातीशेर जातलें इतलें लॉस जाता सो सरकारान हूंय ना जावं हूंय दखल घेवन पयलीं सद्या सबसिडी 50,000 वयर करपा जाय फकत 30,000 मेळटा वर्सा सो ते 30,000 कित्याक पावनाय चड मोठे आमकां पात्यो बोट्यो मातशे व्हडली बांदपा आमकां हे दिवपा जाय पास करपा जाय सो अमके ते बोटी मोठ्यो अमके टायप हे आसता अमके नंबराच्यो त्यो नंबर मातशे वाडलो गव्हर्मेंट फिशरी सबसिडी बंद करता आनी तिसरे म्हणटे आमकां 5 दीस पयले आमकां फिशींग करपाक अलावड करपा जाय विदावट नो प्रॉब्लम ऑफ द फिशरी डिपार्टमेंट येस ही आमची मागणी आतां LED लायट बंद करया वा आनी कितें बंद करया दॅट इज अ लिगल मॅटर इज अ लीगल मॅटर लिगली इट इज नॉट अलाउड हय लिगली इट इज नॉट अलाउड आतां लास्ट टायम तेणी ड्रोन दाखयलो आनी टीट फॉर टॅट दर्या वचून तांकां दाखयलें चोय चोत्ताय म्हण तुमी सारकी न्हय म्हण सो आतां हे पाटी तेणें कित्याक वच्ची पयले बोटकारांनी चिंतपा जाय बाबा आमी कोत्ताय कितें तरी रोग आनी तूं आमचेरूय येतो म्हण ओके भाव कशें रावा म्हणटा भाव कशें रावया एकामेकाक सपोर्ट करया देव बरें करूं थँक्यू सर ओके थँक्यू ओके सो आशिल्ले एलिस्टर आनी एलिस्टराक हेज्या खातीर मेळ्ळे आमी की जो मनीस हांगा वावुरता तेकाच खबर आसता प्रॉब्लम्स कितें आसता ते आनी एज यू हॅव सीन यू हर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स सो वी होप की सरकारूय हे सगळें आमचें पळयतलो
आनी आयकतलो आनी तो जशें म्हणटा की CM फक्त आयकता पूण CM तेजें इम्प्लिमेंटेशनूय करतलो बिकॉज दीस इज इलेक्शन इयर दीस इज अ टायम वेन यू हॅव टू इम्प्लिमेंट दी प्रॉमिसीस पळयत रावात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.